आता तरी गोवा डेरीक आणि दुधकारांक लागिल्ले गिराण सुटत काय म्हूण आशा। हायकोर्टान दिल्ले डेडलायनीत सहकार रजिस्ट्रारान गोवा डेरींतले स्कॅमांचे कागाळींचेर निकाल दिलो एकदाचो। 8 संचालकांक घरा धाडले, तांकां फुडलीं 6 वर्सां वेंचणुकेक उबे रावंक मेळचें ना। गोवा डेरीच्या स्कॅमांचो इश्यू प्रुडंटान फाटलीं 3-4 वर्सां जालीं लावन धरला। जजमेंट तो आयज पास केला, तेजेर कितें आमी केल्या की जे आदले डायरेक्टर आसले 8 जाण ते आतां बुडार आहा परत न्हू, तांकां आमी डिस्क्वॉलिफाय केले आनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केला आमी तेजेर, कित्याक आतां सद्याक 4च डायरेक्टर उरता, सो बोर्डाची कोरम जायना म्हणून आतां एडमिनिस्ट्रेटर घालचो पडला आमकां। कोण एडमिनिस्ट्रेटर? डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एनिमल हजबंड्री डॉक्टर विलास मधु नाईक। आणि व्हॉट अबाउट फॉर्मर एमडी चेर कितें? फॉर्मर एमडी एक्चुअली इज रिटायर्ड, बट देयर इज एन इन्क्वायरी गोइंग ऑन। आतां जे कोण आतां इंडिक्ट जाले, हितून इंडिक्ट जाल्या पळय ते सगळ्यांची ती इन्क्वायरी आसतली फॉर फायंडिंग आउट द अमाउंट ऑफ लॉस। येस येस, he also has been indicted in this order. And also सांगता अगेन इन्क्वायरी स्टार्ट आसता। ठीक आहे, आता लॉस क्वांटिफाय करपाक आमची सेपरेट इन्क्वायरी करता, दॅट विल बी लॉस so क्वांटिफाय those who are not on the board and those who have actually been disqualified earlier, so that we'll have to quantify loss. Everybody is attributed to that loss. Around when there were 2 inquiries done against them. The auditors had made some inquiries where they have found out a lot of discrepancies, like in purchase of those machinery, ice cream, and for the filling of the same packets. Then in the matters of recruitment, matters of administration, so the order will speak for itself. These are Dhananjay Desai, Vitoba Desai, Baburao Desai, Naresh Malik, Gurudas Keshav Parab, Gurudas Parab, Madhav Sakhare, Rajendra Yashwant Sawal, Shivanand Pednekar. And what about the Srikant Naik? They are not in this new term, but the inquiry will go against them. Okay. Or now who will conduct this inquiry? That will appoint an officer. That is under separate section. We hold that inquiry for finding out the amount of loss caused by them. आदलो वादग्रस्त एमडी 900 सावंत रिटायर जालो तरी ताची चौकशी चालूच उरतली म्हूण रजिस्ट्रारान स्पश्ट केला। ऑफिसरांची टीम नेमून ह्या सगळ्यांनी मेळून गोवा डेरीक कितली टोपी घाल्या ताची मोलावणी जातली। सद्याक डॉक्टर विलास नायकाक गोवा डेरीचो प्रशासक म्हूण नेमला। ह्या आदी सस्पेंड केल्ले तेन्ना हे संचालक आनी एमडी हायकोर्टात गेल्ले। कोर्टान रजिस्ट्राराक परत सारकी चौकशी करूंक लायिल्ली। आता रजिस्ट्रार चौकशी आनी निकालाचो रिपोर्ट हायकोर्टाक दितलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार।